शिरोड्याचो आमदार सुभाष शिरोडकारान सोमारा गोंय गृहनिर्माण मंडळाचो ताबो घेतलो. सकाळी आमदार सुभाष शिरोडकार गृहनिर्माण मंडळान पावतकच गृहनिर्माण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी शिरोडकाराक फुलां दिवन येवकार दिलो. गोंय गृहनिर्माण मंडळाचें काम लोकांक आसरो दिवप, त्या मेरेन मुखार येवजण करतलो. ताचे पयलीं सद्याची परिस्थिती समजून घेवपाच्या नदरेन एक बसका घेतलो आनी उपरांत मुखावयली येवजण करतलो, अशें गोंय गृहनिर्माण मंडळाचो नवो अध्यक्ष आमदार सुभाष शिरोडकारान अध्यक्षपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत पत्रकारांक सांगलें. आमच्या कोंकणीन म्हणटात अन्न, वस्त्र आनी निवारो, हे 3 गजाली. तातले अन्न जें आसा तें परमेश्वराचे कडल्यान सगळ्यांक मेळटा. वस्त्र जें आसा तो आपल्या कश्टान प्रत्येक जाण आपल्याक घेता, मेळयता. सो निवारो दिवपाचें काम आसा पळय न्ही, दॅट इज ऑफ हावजींग बोर्ड. ज्या मनशाक गरज आसा, घराची गरज आसा, निवाऱ्याची गरज आसा, तांकां दिवप घर आनी बरे पद्दतीची घर दिवप. दॅट वील बी माय प्रायोरिटी. आतां निवारो दिवपाचें म्हटलें जर जाय जाल्यार ते कितले 500, 1000, 1500 जितले म्हणून गोंयकार आसात ज्या गोंयकारांक निवाऱ्याची गरज आसा आमच्या 12 तालुक्यांतल्यान, त्या लोकांक तो निवारो दिवप हें म्हजें कर्तव्य जावन आसतलें. फर्स्ट प्रायोरिटी अशें कितें आसतलें ऑप्शन्स फॉर गोवन? ना, आतां म्हाका पयलीं एक रिव्यू घेवचो पडटलो की आमचे कडेन कितले प्रोजेक्ट्स आसात, तांची वस्तुस्थिती कितें आसा, परिस्थिती कशी आसा, ते दिवपाच्या तयारी आसल्यार लोकांक दिवन उडोवपाक जाय. समजा काम चालू आसा जर जायत जाल्यार ते एक्सपेडिट करून जाता तितले बेगीन त्या लोकांच्या हवाली करूंक जाय. जो कितें प्रोसेस आसा तो प्रोसेसूय एक्सपेडिट करपाक जाय. अशें सदांच आयकता की वेनेवर दीस प्लॉट्स आनी देर इज जे रेट्स चड आसतात अशें तेजेर कितें भर आसता? म्हाका दिसना, पूण तरी पळोवया. आय विल एप्लाय माय मायंड. म्हाका दिसता की प्रायवेट डेव्हलपर्स जे आसा पळय तांचे पेक्षा नक्कीच हावजींग बोर्डाचे प्लॉट किंवा एपार्टमेंट रेट्स आसा पळय नक्कीच कमी आसूंकच जाय आसतले, नक्कीच कमी आसतले. म्हणून तर लोक प्रिफर करता घेवपाक न्ही. तुमचे प्रयत्न आनी आसतले की दुसरें म्हणजे एक हें आसा विचार मुखार, आमचे काही अश्यो झोपडपट्टी एरिया आसात. दोज एरिया ऑल्सो वी वील हॅव टू टॅकल. ते सुद्दां आमी पळोवचें पडटलें की कशे पद्दतीन थंय बरे एपार्टमेंट्स घेवन त्याय लोकांक थंय स्थापीत करपाचे आनी इन एडिशन नवीन लोकूय थंय घेवपाचे. सुरवातीकच म्हटल्यार पळय 3 गोश्टी, अन्न, वस्त्र आनी निवारो. निवारो जो आसता पळय न्ही तो मनशाक जायच. 4 जाण भाव आसले जर जाय जाल्यार 4रांतले एकटो भाव जुने घरा रावपाक पळयता आनी 3 घरांतले भायर सरूंक पळयतात. पूण तें जमना बऱ्याच वेळा. जमना कित्याक लागून आर्थीक हें आसता, अडचण आसता, अर्थकारण जायना तातूंत. आनी त्यामुळे अशे लोकां खातीर हावजींग बोर्डान आदार करप खूब म्हत्वाचें आसता. आमदार सुभाष शिरोडकारान अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो तेन्ना ताका येवकार दितना फुलांचो गुच्छ मात प्लास्टीक कापेतीन गुठलायल्लो आसलो. गोंय सरकारान व्हडा दबाज्यान गांधी जयंती निमतान गोंय प्लास्टीक मुक्त करपाचो निर्णय घेतला. मात गोंय सरकाराच्या सरकारी कार्यालयांनी प्लास्टिकेचो उपेग करप आजून चालूच आसा. हाचे वयल्यान कळटा गोंय सरकार गोंय प्लास्टीक मुक्त करपा संबंदान कितले गंभीर आसा तें. गोंय सरकाराचें हें प्लास्टीक मुक्त गोंय सरकारी कार्यालयांक लागू पडना काय कितें, असोय प्रश्न उपरासता. थंय या पळय. थंय मातसो तांकां